नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमी पळयले हालीसरा एक विशय गाजता तो म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. नोटिफिकेशन जालें आनी ताचे उपरांत हे रिजर्वेशन जातले हाजी शाश्वती सध्या आसा. 27च्या पयलीं जातले काय ना हाजेर मात सध्या प्रश्नचिन्ह चल्ला आनी एसटी रिजर्वेशना नंतर ज्यो राजकीय घडणुको जाल्यो ते पळयत जाल्यार वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपले मोर्चे बांधणी वेगवेगळ्या रितीन करपाक लागिल्ले आसा. पूण सध्या आमचे बरोबर आसा उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप. तांचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेतले तांकां कितलो होप आसा की एसटी रिजर्वेशन 27 जातले म्हणून. सर, येवकार तुमकां. सर, पयलो प्रश्न, सरळ प्रश्न असो आसा की तुमी ते दिसा सीएमाक मेळपाक गेले आनी भायर सरले तेन्ना हे रिजर्वेशन जातले काय ना ह्या विशयाचेर अजुनूय तितली क्लॅरिटी येवना. तुमी म्हणटा जातले म्हणून, पूण आर यू शुअर की 100% 27 हे रिजर्वेशन जातले? यस, आता सांगपाचें ज्या तरेन आमची जी रिजर्वेशनाची मागणी फुडें वता आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान रिस्पॉन्स मेळटा. उदाहरणार्थ कायदो पास जावन पार्लमेंट आनी राज्यसभेक पास जावन सुद्दां लोकसभेक दोनीय ज्या तरेन आमचे एसेंट मेळ्ळो फास्ट गतीन जाल्ले की राष्ट्रपतीचो ताका 1 वर्स लागलें. आमी पळयलें, वेट पिरियड पळयलो की जातले काय ना हो आमचो दुबाव आसलो. पण हेजे खातीर आमी गांवोगावी चळवळ उबी केली. उटा ही सदांच चळवळ करपी संघटना आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गेले 23 वर्सां अनेक तरेचे चळवळींतल्यान ही संघटना फुडें येत आसा आनी आपल्या एसटी समाज बांदवा खातीर सदांच न्याय दिवपा खातीर आघाडीची असली गोंयची संस्था आसा. उटा हो एक ब्रँड जाल्लो आसा आनी काही वेळार आमचे भितर कांय मतभेद, तात्वीक मतभेद आसले ते पयस करून सुद्दां फूल फ्लॅज 25 मे 2026 साकून ही संघटना कार्यरत आसा. सगळे लिडर तुमकां एक व्यासपीठाचेर दिसतात आनी हांव त्या बद्दल सगळ्या ह्या नेते गणाचे, नेते मंडळाचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. एक तरेचे एकत्रीत अशें दर्शन आज सगळ्या आमच्या गोंयभराच्या लोकांक केवळ एसटी न्ही की अनेक वर्सांची मागणी आसले सगळे लिडर एक जावपाक जाय ते जाल्ले आसा. आनी म्हणून आमची होप वाडत रावली आनी इतले मजगतीक सरकारान सुद्दां अशी बरी भुमिका घेतली आसा. हांकां जो अधिकार आसा तो दिवया की बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानानुसार, घटनेनुसार जे ट्रायबल लोकांक अधिकार मेळपाक जाय त्या गतींतल्यान सध्या सरकार वता. 2 फेजी आमी पळयल्यो. 6 ऑगस्टाक नोटिफिकेशनची तारीख फिक्स जाली, कायदो लागू जालो गोंया खातीर. आनी 10 तारखेक जे सेन्सस कमिशनाक सुद्दां लॉ डिपार्टमेंटान सेंटराच्या निर्देश दिल्ले आसात की ह्या संबंधी फुडली कारवाई जाता तितले बेगीन तुमी सुरू करची. आमकां म्हणून खात्री आसा की ज्यो अनेक फेजी आसात त्या 2 फेजीचे म्हणजे कार्यरत जाल्ल्यो आसात. म्हणून आमकां आशा दिसता की उरलेल्यो ज्यो सुद्दां ज्यो जे फेजी आसात त्यो सुद्दां पूर्ण जावपाच्या मार्गाचेर सुरू जाल्ल्यो आसात. जी डिफिकल्टी आसली, जो मदें कायदो लागू केलो नासलो गोंया खातीर, ते जे स्पीड गतीन वता म्हणून आमचे होप ही वाडलेली आसा. ते दिसा मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना तुमी गेले भितर एक्झॅक्ट उलोवणी कितें जाली आनी तुमी मुख्यमंत्री कडेन वचपाचें कारण कितें आशिल्लें? ऑलरेडी नोटिफिकेशन जाल्लें आनी तुमकां विश्वास जर आशिल्लो जाल्यार कारण कितें आशिल्लें? कारण तेजे हांव तुमकां कॉन्टेक्स्टूय सांगता की तेज्या पयलीं फर्मागुडयेर एक सभा जाली तेज्या आदल्या दिसा आनी त्या सभेन क्लियर सूर येतालो की इट्स अ सॉर्ट ऑफ वॉर्निंग की तुमी समज करिना जाल्यार आमकां फेस करचें पडटलें म्हणून. आमी लोकशाही पद्दतीनुसार जे काही घटनाक्रम आसा, जे काही आमकां करपा येता, संघटने कडेन पर्याय जे उपलब्ध आसात ते आमी करीत आयिल्ले आसात. आनी जेन्ना दिसलें की अजून डेट ऑफ नोटिफिकेशना 1 वर्स लागता, आमी मातशें बरेचशें ना उमेद आसलें आनी म्हणून काही गोष्टीची सरकाराक जाणीव ही करून दिवची पडटा. म्हाका ह्या डॉक्टर जल्मेची याद जाता. सरकार म्हणल्यार हे तांकां जागोवचें पडटा आनी ते जागोवपाचेर उटा संघटना काम करता. आनी म्हणून आमी ठरयलें की गोवा म्हणजे सादारण 10 तालुक्यांतले जे आमचे एसटी बांदव आसात ह्या तांकां घटनेचे अधिकार जे कितें आसात जे ट्रायबला खातीर आसले बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटना ते जाणीव करून अवेरनेस आमची बऱ्यापैकी जाल्ली आसा. आनी म्हणून जेन्ना हे नोटिफिकेशन कायदो लागू करपाचे
पयले फेजींतल्यान आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें की ह्यो घटना फुडें किंवा हो घटनाक्रम आसा तो आमी लागू करतले म्हणून रोखडेच 4 दिसांनी ताणें जे निर्देश दिले तातूंतल्यान आनीक आमची होप वाडली. आतां तुमचो प्रश्न आसा इतलें सांगून सुद्दां सरकाराचेर तुमकां विश्वास ना काय कितें? आमी माननीय मुख्यमंत्री आनी आमचे देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर श्री अमित जी शाह, लॉ मिनिस्टर श्री मेघवालजी ह्या सगळ्यांचे ह्या घटने बद्दल अभिनंदन केल्लें. आजय सुद्दां परत सेकंड जेन्ना आमकां निर्देश दिले जे कमिशन जे सेन्सस कमिशन तांचे सुद्दां आमी अभिनंदन करता. जी गोश्ट बरी घडटा त्या घटनेचो आमी स्वागतच केल्लें आसा. आनी म्हणून हो जे आमी लोकांक सांगलो की आमी 13 ऑगस्टाक मेळटले, स्थान बदलले तरी आमचो जो एजेंडा आसा एकट्यान मेळपाचो कदाचित ह्या फाल्यांच्या कार्यक्रमांतल्यान फाल्यांच्या ह्या महासभेंतल्यान सरकारचे निश्चितच अभिनंदन आसतलें. केंद्र सरकारचे आसतले, गोवा सरकारचे, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे आसतले. हो एक आमचो भाग आसा. पण उरलेल्यो फेजी ज्यो आसात ज्यो जावपा जाय कारण टायम शॉर्ट आसा. आमचे म्हायती प्रमाणे निवडणुका हे फेब्रुवारी म्हयन्यांत जातल्यो आनी समजा प्राधान्य हें जावचें आमची प्रमुख मागणी की 2027 आमचे ह्या समाजातले जे कितें वाट्या येता समजा 4 जाले 4 ह्या रिजर्व कॅटेगरींतल्यान हे पावचे ही आमची प्रमुख होय आमचो इश्यू आसा. ओके सर 13 तारखेक म्हणजे फाल्यां तुमी प्रोटेस्ट दवरलेलो तो शब्द तुमी चेंज केला आणि ताका म्हटला तुमी कन्व्हेन्शन म्हणजे मेळावो म्हटला. आतां फॅक्ट विल रिमेन की हजारांनी लोक येतले, फॅक्ट विल रिमेन की प्रत्येक जण आपापली भाशणां करतले, फॅक्ट विल रिमेन की वेगवेगळ्या राजकीय बॅकग्राउंडाचे लोक येतले. तो ह्या मेळाव्यांतल्यान परत वॉर्निंग वतली काय सरकाराक की बाबा तुमी करा ना जाल्यार पळया आमचे कडेन इतले लोक आसा. इज दीस अ शो ऑफ स्ट्रेंथ? ना तशें आमचे आतां आमी सगळे आमच्या लिडरां भितर आमी उलोवन जाल्ले आसा. कारण सरकार कोऑपरेट करता, दोनूय सरकार कोऑपरेट करता. आमचो जो आमी प्रोटेस्ट म्हणलो ते बदलून महामेळावा म्हणला. आनी आमकां खात्री आसा की जे प्रत्येक जो आमचो उलोवपी आसतलो चड भाशणां आसचे ना, लिमिटेड भाशणां आसतली आनी हेतूंतल्यान सुद्दां हो एकंदरीत प्रोग्राम आमचो शॉर्ट आसतलो. पूण निश्चितूच ह्या फेजींतल्यान सुद्दां सरकाराचें सुद्दां अभिनंदन आसतलें. हें आमी मुख्यमंत्री जेन्ना मेळ्ळा तेन्ना आमी सांगले कडेन आसा की तुमी पावलां उचल्ले आसात, आमचें तुमकां सहकार्य आसतलें हें आमी सांगलें आसा. म्हणून कोणी कितें सुद्दां उलोवचें कशें उलोवचें हेजें सुद्दां आमकां थोडेशें आमी एक आमचें स्वताचेर बंधन घालून हो विचार आसतलो. एकच आसतलो की ही चळवळ म्हणल्या आमी आतां महासभा म्हणला. ह्या महासभेंतल्यान सुद्दां आमकां एकत्रीत आमी रावतले आनी सरकाराचेर विश्वास दवरता आनी उर्वरीत जो प्रोसेस उरला तो जात तितले बेगीन कंप्लीट जावचो ही मागणी आसतलीच. शो ऑफ स्ट्रेंथ म्हणपाचो शक्ती प्रदर्शन म्हणपाचें ना. नॉट ऑफ शो ऑफ स्ट्रेंथ बट आमची जी युनिटी आसा युनिटीचें दर्शन जावचें. कारण हो समाज एका पर्टिक्युलर पक्षा भितर ना, वेगवेगळ्या पक्षां भितर आसा आनी प्रत्येकाक आपल्याले अशें राजकीय जे कितें आसा राजकारणाचो तो भाग वेगळो आसा. आमी सामाजीक दृश्ट्या सगळे एक आसात. एसटी म्हणून गोंयचे तुमकां खबर आसा एसटी हो वेगवेगळ्या घटकां भितर विभागलो आसा. जरी गावडा कुणबी वेळीप म्हणले 3 जाणां केंद्र सरकाराची मान्यता जरी आसली तरी भितर आमचे मदें प्रामुख्यान 2 सेक्शन आसात जी आमचे हिंदू भाव आसात, आमचे भितर आसता कॅथोलीक भाव आसात आनी ह्या दृश्टींतल्यान ही सगळी सेक्शन जे आसा ते जॉयंटली एकटेन रावप युनिटी दाखोवप हें सामकें म्हाका दिसता म्हाज्या दृश्टींतल्यान. गेल्ली 23 वर्सां ह्या संघटनेचे नेतृत्व करता आसतना सगळ्यांक सांबाळून घेता आसतना सुद्दां हो आमकां युनिटीची दाखोवपाची आनी युनिटीन आमी पळयलें युनिटी जाल्यार खंयच्याय समाजाची युनिटी जे आसात जाल्यार बरेचशें काम फुडें वचपाक सोंपें जाता. आनी अशा तरेन आमी हेज्याय फुडें केवळ राजकारणाचें आरक्षण मेळ्ळें इतल्या पुरतोच हो विशय ना. मेळ्ळें हेजे आमी उमेद मोठे आसतले, स्वागत आसतलेच. पण त्याच बरोबर अनेक सामाजीक बाकीचे इश्यू आसात. ते सामाजीक इश्यू सुद्दां जे कितें सॉल्व जावपा जाय आमी एकत्रीत रावन तो सॉल्व करपाचो आमचो विचार आसा. आनी एकीच्या पाठबळाचेर आमकां
अनेक ज्या कांय गोश्टीचे अन्याय जातात ते अन्याय सुद्दां कशे पयस जावपाक शकता, कशे आमी सहकार्यान फुडें वचपाक शकता, ह्या समाजाची एक हो समाज कसो आदर्श समाज कसो जावपाक शकता. आमी म्हणटात हो समाज मूळ आदिवासी समाज आसा, ह्या गोंयचे सुद्दां मूळ आदिवासी आमी, पण अजुनूय खरे तेंचे प्रश्न राजकारणा बरोबर आनीक प्रश्न जे आसात ते सुटावे कशे जावपा खातीर कशें आमी एकत्रीत काम करतले हें सुद्दां आमच्या मुखार एक हें आसा की एक उद्देश आसा की जे येणारे समस्या आसात, येणारे प्रॉब्लेम आसात, खऱ्या अर्थान आमी हो एक आदर्श समाज जावपा खातीर सुद्दां जे जे आमकां येणाऱ्या काळात आमकां करचें पडटलें तेजे खातीर सुद्दां आमकां युनिटी ही अत्यंत म्हत्वाची आसा. सर आज पळयलें की एका वटेन तुमी म्हणटा की आमकां गोंय सरकाराचेर विश्वास आसा, केंद्र सरकाराचेर विश्वास आसा की 27 रिजर्वेशन जातलें. अशा वेळाचेर एसटी लिडर गणेश गांवकर जे सभापती आसा ते स्टेट वचून दिल्लीन प्रधानमंत्र्यांक मेळ्ळा आनी तांणी सांगलें की हो प्रोसेस फास्ट करचो म्हणून. हो अविश्वास सो दिसना तुमकां राज्य सरकाराचेर की हांगच्यान जेन्ना फोलो अप आसा तेन्ना सभापतींक थंय वचून थेट प्रधानमंत्र्यांक कित्याक मेळचें पडलें? सभापती समजा ताणें आपल्या प्रिरोगेटीव आसा, ताजे पूर्व नियोजीत आसा की तुमकां खबर आसा प्रायम मिनिस्टराची अपॉयंटमेंट ती तांचे बरोसो वेट पिरियड आसता आनी म्हाका दिसता ताणें जरी आतां तांची मुलाखत आयकली कांय चर्चे जेन्ना बसले चर्चेच्या ओगानाक गोंयचे कांय फॅक्ट एंड फिगर किंवा जे कितें आसा हो मूळ उद्देश तांचो म्हाका दिसता एसटी रिजर्वेशना संबंदी आसतलो अशें जो पर्यंत ताणें आमकां ते सांगलां. आपूण कालच म्हणटा आपल्या प्रायम मिनिस्टराची अपॉयंटमेंट हे कडेन आसा. सो नॅचरली हो कदाचित योगायोग आसपाक शकता. ताजी जी ताणें जे आपल्याले अपॉयंटमेंट मागली ती ह्याच वेळाचेर मेळ्ळा ते ताका चड खबर आसतलें. पण हेजो ह्या दृश्टींतल्यान सुद्दां काही उलयत मुद्दाम दोन राजकीय व्यक्ती उलयतात तेन्ना सुद्दां ओगावोगान राजकारणाचो विशय हो येवपाक शकता. तसो चर्चा जाल्यो आसा. सद्या गोंयचे ह्या बाबतींत खूब घडामोडी घडटात. गोवा सुद्दां ह्या हायलायटेड आसात. हो ट्रायबलाचो इशू आसा. कदाचित दोनी वटच्यान तो विशय चर्चा जाल्लो आसपाक शकता. कदाचित ते फाल्यां मागीर आयले नंतर ते सांगपाकूय शकता. सर 4 मतदारसंघाचे विशीं सध्या उलोवणी चलता आसतना 3 मतदारसंघ आमकां स्पश्ट रितीन दिश्टी पडटात. एक केपें आसा, सांगे आसा, प्रियोळ आसा. 4थो मतदारसंघ नुवें काय काणकोण? आनी हो प्रश्न तुमचे मुखार हेज्या खातीर विचारता की तुमचे कडेन डेटा आसतलो आनी आय थिंक उटान हेजे पयलीं पत्र वेव्हारूय केल्लो आसा जेतून तुमी डेटा स्पेसिफीक केलो. सो नुव्या की काणकोण? म्हाका दिसता ह्या संबंदी 2013 जेन्ना ऑर्डिनन्स आयिल्ले आनी जे सबसिक्वंटली मागीर लॅप्स जाले ज्या ज्या राज्यांनी अशे लागू करचे हेजे संबंदी जे ऑर्डिनन्स आसले गोवा गोवोरमेंटान त्या वेळार ती ऑपॉर्च्युनिटी घेतला. कोणी घेतला कित्याक लागून जाल्ला म्हाका त्या इतिहासान वचपाचें ना. पण त्या वेळार सुद्दां गोंयचो डेटा हो धाडलो कडेन आज जशे सेन्सस आसा तसो डेटा सुद्दां त्या वेळाच्या ऑफिसरान धाडलो आसा. हेतूंतल्यान आतां तो डेटा लागू करतले का न्यू डेटा एसेस करून जे सेन्सस कमिशन आसा वी आर नॉट शुअर अबाउट. म्हाका तरी विचारीत खंयचे मतदारसंघ ह्या संबंदीत नोटिफायड जातले हो अजुनूय आमकां अजुनूय खबर ना. हें आमचें मान्य करचें पडटलें. पण एक अंदाजा प्रमाणे आनी जे काही आमकां खबर आसा त्या प्रमाणे केपें हो एक आसपाक शकता. प्रामुख्यान पर्सेंटेज ऑफ द एसटी पॉप्युलेशन केपें 2 आमचे सेक्शन आसात ते धरलेल्या केपें हो नंबर 1 आघाडीचेर आसपाक शकता. तेजे नंतरचो आसपाक शकता तो प्रियो. हेजे पलीकडे ते उरलेले उर्वरीत 2 हे तरी आमची संघटना म्हणून सुद्दां वी आर नॉट शुअर. आमकां अजुनूय ते सांगप हें आमकां अजून शक्य ना. सो पण हे टेंटेटिवली केपें प्रियो ही पर्सेंटेज वायज जो आमचे कडेन म्हणजे आमच्या संघटने मार्फत आमी जे होमवर्क करताले तातूंतल्यान हे 2 दिसतात. बट तिसरो कोण आसतलो, चवथो कोण आसतलो इट्स हे म्हणजे सेन्सस कमिशन जेन्ना इलेक्शन कमिशनार डेटा वयतलो जेन्ना डिलिमिटेशन हे जे उर्वरीत प्रोसेस आसा तातूंतल्यान कळटलें. नक्कीच ह्या संबंदी जाले नंतर तुमकां शॉर्टली हे सजेशन दिवपा खातीर किंवा आनीक तुमकां मान्य कितें आसा कोणाचें म्हणणें आसा तें मांडपा खातीर सुद्दां लोकशाही पद्दतीन किंवा नॅचरल जो आमी म्हणटात जे संधी दिवपा जाय त्या प्रमाणे हें आसतलें. हें म्हाका दिसता शॉर्टली आमचे. सर 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे हो डेटा गॅदर केल्लो आसा. तेजे नंतर सेन्सस जाल्लो ना.
सो 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे डेटा वतलो आनी 2013 जेन्ना नांवां गेल्लीं तेन्ना केपें आशिल्ले, सांगे आशिल्ले, प्रियोळ आशिल्ली इफ आय एम नॉट रॉंग, आनी बाय मिस्टेक मये घातलें म्हणून प्रॉब्लेम जालो. मातशी हाजेर क्लॅरिटी दिया. यस, खरं म्हणल्यार ते मयांक आमी मान्य करतात. मयांच्या मतदारसंघात हे आमचें पॉप्युलेशन कमी आसा हें आमकां जाणलें, पण नुयेचे मये कशें जालें हाजें आमकां इतलें डिटेलींग खबर ना. हें म्हाका, हांव तरी मान्य करता, म्हाका तितलें खबर ना. पण त्या वेळार दिसतालें की नुवें हो टेंटेटिवली नुवें आसतलें. आज लेटेस्ट सेम डेटा घेवन ज्यांचो जो अधिकार आसा तो सेम डेटा घेतले की तातूंत आनीकच आपले लेटेस्ट जे इन्फॉर्मेशन कितें आसा, म्हाका दिसता सगळे आतां इलेक्शनाचे वोटराचे सगळे खंयचे मतदारसंघात कितें आसा ते सगळे अप टू डेट आसता. बट इट इज पॉप्युलेशन म्हणजे ही लोकसंख्या ठरयता की खंयचे मतदारसंघ हायेस्ट आसा, नेक्स्ट हायेस्ट, नेक्स्ट हायेस्ट, नेक्स्ट हायेस्ट, हो त्यांचो अधिकार आसा. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. सो हाजो अर्थ आमी अशें म्हणपाक शकता की उटा संघटना जी एसटीक रिप्रेझेंट करता तांकां आजुनूय खबर ना की खंयच्या मतदारसंघान एसटी पॉप्युलेशन चड आसा आनी खंयच्या मतदारसंघान कमी आसा अशें म्हणपाचें. आमी ह्या विशयाचेर खंयचे मतदार जावचे, खंयचे नाका जावचे हेजे कांयच आमी केन्नाच आमी कॉमेंट केलो ना. आनी म्हणून जो विशय आमकां खबर ना, जो दुसऱ्याचो अधिकार आसा तो उटा संघटना त्या मतदारसंघाची मागणी आज पर्यंत केली ना आनी करची ना. जो जेचो अधिकार आसा ताणी तो अधिकारान ते आमकां कळोवचें इतलीच मागणी आसा. आमची मुख्य मागणी 2027 कायद्याचे आनी बाकीचे ते कशें करपाचे ते तितलें आमकां डिटेलींग खबर ना. बट 2027 ह्या एसटी समाजाचे, गावडा, कुणबी, वेळीप ह्या समाजाचे 4 आमदार ह्या निवडणुके आसपा जाय ही आमची ठाम भुमिका आसा. तातूंत आमचो तडजोड ना, आसपाकच जाय. हे रिजर्व कॅटेगरींतल्यान आमचे पयले फावटी हो आमकां होप जाला की हे रिजर्व कॅटेगरींतले फर्स्ट टायमर कोण आसतले ते पळोवपाची आमची उत्सुकता आसा. आनी सर, सेन्ससा प्रमाणे 10.23% एसटी पॉप्युलेशन सांगले, तेच्या नंतर तुमीच बरयल्ले लेटर म्हणटा इट इज नॉट 10.23, इट इज 12.5%. आणि तो बेस डेटा घेऊन सगळे जाण काम करता. इवन ट्रायबल सबप्लॅन आसा तो 12.5% आणि रिजर्व केल्लो आसा बिकॉज देर इज अ डेटा वीच सेज इट इज 12.5%. तरी तुम्ही म्हणटा की तुमकां खबर ना की एक्झॅक्ट पॉप्युलेशन खंय आसा आनी कितलें आसा ते. The 12 point population is the state government percentage. गोवा गव्हर्मेंटाचो जो आसा आंकडो तो 12%. बट सेन्सस सांगता की 10.23. सी सेन्सस इज वायडली एक्सेप्टेड बाय जो आमचो सेन्सस कमिशनाचो आसा. आमकां दिसता त्या वेळार मे बी जेन्ना 2011 सेन्सस जालें आमी ओबीसींतल्यान एसटी आयिल्ले. सो हेजी परंपरा पळयत म्हणजे पयलीं आमी ओबीसी आसले 2003 पर्यंत. ओबीसींतल्यान मागीर एसटी जाले. बऱ्याचशा लोकांचे आमच्या समाजातल्या लोकांचे तकल्या कदाचित ते ओबीसी आसले सुद्दां. 2011 सुद्दां तेंच्यान रिकॉर्ड करता आसतना मे बी अज्ञानामुळे कांय गोश्टी जाल्ले आसपाक शकता. सो जो सेन्सस जो आंकडो आसा तो आमकां मान्य घेवचो पडटा. पण गोवा गव्हर्मेंटाच्या रिकॉर्डार आमी 12% आसा. आमची सगळी कॉरस्पॉन्डन्स जे आसा ते आधारीत खंयचे आसले जे गोवा गव्हर्मेंटाचे जे सर्वे केल्लो त्या सर्वे प्रमाणे 12% आसा. आजूय गोंया खातीर सगळे तरेचे जे रिकॉर्ड आसा ते 12% आसात. 12% रिजर्वेशन जे हेतू आसा म्हणजे सगळे जे म्हणजे पंचायत, जिल्हा पंचायत आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, जॉबा आसा, प्रमोशन आसा, एज्युकेशन आसा, हे सगळे 12% आसा. बट सेन्ससाचे आंकडे 10.23 आसा. सो इलेक्शन डिसायड करपाक किंवा पॉलिटिकली जेन्ना रिजर्वेशन डिमांड करतात एक्सेप्ट दीस पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाकी सगळे गोंया रिजर्वेशन आसा आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज कनेक्टेड टू सेन्सस. सो म्हणून 10.23
आमी कन्सिडर करता 10.23 सुद्दां मानून घेवपाचो प्रश्नच ना. सेन्ससाच्या आंकड्या प्रमाणे 10.4 जाल्यार 10.23 तरी पूण चारूच सीट जाता 10.23 केले जाल्यार सुद्दां. या त्या आमी सगळ्यांनीच मानून घेतलो, चार आसता. सर एक हांव नोट केलें की तुमी सांगे हे शब्दूच घेना. इज इट बिकॉज की सांग्यान लोक बेजारल्या की एसटी करीत जाल्यार नॉन एसटी वाल्यांनी पयर येवन सुभाष फळदेसायांच्या घरा कडेन मोर्चा काडलो, ताका लागून तुमी नांव घेना काय तुमी अशें सिच्युएशन आपणे सांगे म्हटलें की फाल्यां परत तो मोर्चा येवन चिगळत बिगळत म्हणून नांव घेना? ना ना, तो आमचो अधिकार ना. आणि आमचे कडेन सेन्ससाचे आंकडे ते खंयचे 2013चो तो रिपोर्ट गेलो तो मानून घेतलो का ताजे नंतर जो जेंचे लेटेस्ट कितें समजा इन्फॉर्मेशन आसा जे सो गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट ही देवाण घेवाण आसता न्ही. सो सेंट्रल गव्हर्मेंट सुद्दां स्टेट गव्हर्मेंटाक विचारतलो किंवा हांगचे जे इलेक्शन कमिशन आसा लोकल किंवा तांचे दिल्लीचे सुद्दां रिप्रेझेंटेटीव हांगा गोंयांत आसतात न्ही. सो ऑथेंटीक आंकडो खंयचो दॅट इज फायनल आनी त्या प्रमाणे ते सुद्दां येवन हांगा पळयतले, वेरीफाय करतले न्ही. सो म्हणून सांगे किंवा आमी म्हणलें की काणकोण म्हणलें की हें सांगपाचें म्हणल्यार फ्रँकली आमी 13 मतदारसंघात हेजे पयलीं आमदार निवडून गेल्ले आसात, नॉट रिजर्व बट मे बी बिकॉज ऑफ दॅट सायजेबल पॉप्युलेशन वोटर्स दे हॅव सपोर्टेड. सो आनी अक्रॉस इन द गोवा 15 मतदारसंघात हें पॉप्युलेशन चड अधिक प्रमाणात आसात. आतां हेतूंतले 4 खंयचे 4 मतदारसंघ खंयचे दॅट इज द प्रिविलेटिव्ह ऑफ द सेन्सस कमिशन सांगतले, मागीर इलेक्शन कमिशन आसतले, डिलिमिटेशन हे सगळे स्टडी करून डिसायड करतले. आमकां जर दिसता म्हणून ते जावचें ना, इट इज फॅक्ट अँड फिगर हेजे आसता. सर धनगर समाजान सध्या नेट धरलेलो आसा, ते म्हणटा आमकांय बी रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. सो त्यांच्या डिमांडाक तुमी सपोर्ट करता? सी गावडा, कुणबी, वेळीप, धनकर, कारण हांव त्या वेळार मनोहरबाब पर्रीकारा बरोबर सुद्दां आमी डेलिगेशन ते घेवन गेल्ले. त्या वेळचे होम मिनिस्टर श्री लालकृष्ण अडवाणी जे रिप्रेझेंटेशन गेल्लें त्या वेळार हांव मंत्री आसलो आनी म्हाज्याच हातान ते त्या वेळचे होम मिनिस्टर दिल्ले आसा. सो इफ आय एम नॉट मिस्टेकन म्हाका दिसता सादारण 2000 नंतर 1000 म्हणजे 2000 ते 2002 हांव मिनिस्टर आसलो. पण ती तेन्ना रामाराव आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसले. आमचे बरोबर बाकीचे आयचे काही लिडर आसात तेवूय आसले, काही आमदार त्या वेळार नासले पण आसले, हे सगळे हजर आसले. दॅट इज एक तेन्नाची ती घटना. आनी त्या वेळार आमी खंय मागलो नासले. त्या वेळार आमचे जे रिप्रेझेंटेशन गेल्ले आसा मान्य मुख्यमंत्री त्या वेळचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर, गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर हीच मागणी आसली तांकां जावची म्हणून. आता सांगा सर, आतांचे कितें आसा? आता ते वचत थंय त्यांची सभा चल्ल्या, खंयच्याच एका सभेन आमी तुमचे खंयचेच लिडर पळयना. आतां कितें जालें की तुमकां धनगराचो धन नाका जाला? अशें ना, अशें कांयच ना. अशें कोणीच तुमी केन्ना कुटाई संघटना किंवा आमचे एसटी कम्युनिटी जे आसात असो दुसरे खंयच्या कम्युनिटीचेर, दुसरे खंयच्या जातीचेर नेवर एंड नेवर आमी केन्नाच कॉमेंट केलो ना. आमी आमचे रास्त मागण्यो आमच्या घटनेनुसार आसात तेच मागतात. आतां समजा तुमी धनगरां विशीं जो विशय काडलो तांकां नाका अशें खंय म्हणलां, चालू आसा न्ही. तांचे जावचे आनी तेंचे तुमकां जशी 4 सिटां आसा पळय आनी त्या सिटाची 27च्या पयलीं जावची अशी तुमची मागणी आसा, तुमी मागणी करूना म्हणून? आमी मागतात, आमचोच अधिकार पूर्ण जालो ना, बरोबर. आमचेच जी मागणी जी आसा रिजर्वेशन डिक्लेअर 2000 जावन सुद्दां लागू करून सुद्दां जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालो ना हेजे खातीर आमी स्ट्रगल करीत आसा न्ही. आमी खूब सॅक्रिफायस केला, आमी खूब असो हालो पेश्टा सहन केल्ले आसा, 2 जाणांचो आमचो बलिदान जाल्लें आसा. सो अशे वेळार सुद्दां आमचे जेन्ना आनी दुसऱ्या तेंची मागणी आमी विरोध कोणूच केलो न्ही. घटनेनुसार आसा जे आसा सी एसटी समाजाक म्हाका दिसता आमचे काणकोणचे नियुक्त आमदार जिवा गांवकर हेंची म्हाका याद जाता. त्यांची विधानसभेक त्यांचे ठराव आसलो, तुमकां खबर आसतलें. तेन्नाच्यान मागणी म्हणजे व्हेरी फर्स्ट जेन्ना आमी लिबरेट जाले तेन्नाच्यान कांय जाणांचे सुद्दां त्या वेळाचो समज गैरसमज आसलो आमकां एसटी कित्याक ते. कांय जाण सुद्दां त्या वेळाचो सुद्दां बऱ्याच जाणांचो खबर नासून सुद्दां हें जाल्लें आसपाक शकता आमकां नाका म्हणून ते.
पण जेन्ना 2003 जेन्ना स्टेटस मेळ्ळे नंतर आज बरोचसो आमचे कडेन इम्प्रूवमेंट आमकां दिसता, बरेचशे फॅसिलिटी मेळ्ळा, बऱ्योचशो योजना काडल्यो आनी बऱ्योचशे कांय गोश्टी एक्सेप्ट पॉलिटिकल रिजर्वेशनां ही प्रमुख मागणी ती आमची फाटी उरली. बाकीचे ना म्हटल्यार सुद्दां गोंयच्या एसटी समाजाक बऱ्याचशा प्रमाणात बेनिफीट हें जाल्लें आसा, हें कोण नाकारपाक शकचे ना. कितलेशे सो मेडिकल धनगर समाजाची मागणी जी आसा तातूंत तुमी ओके म्हणटा, येस म्हणटा, सपोर्ट करता अशें म्हणपाचें कितें म्हणपाचें तें म्हाका अजून क्लॅरिटी येवना. पळय, धनगर समाजा बरोबर जेन्ना आमी गावडा कुणबी वेळीप हे धनगर हे जॉयंटलीच मागणी वयताले. आमचे सुद्दां कॉरस्पॉन्डन्स जे आसा तेजो व्हेरीफाय करत, गावडा कुणबी वेळीप धनगर हेच आमचे त्या वेळची मागणी गाकुवेद आशिल्ले ते असल्यात. आता तांकां समजा विरोध करपाचो प्रश्नच येना न्ही. न्ही आतां कितें आसा स्टँड काय म्हणून म्हजे म्हायती प्रमाणे जे हे अमेंडमेंट करचे पडटा ते पार्लमेंटाक, तो पार्लमेंटाचो बदल जेन्ना जातलो, गोंयच्या प्रत्येक राज्याचे एडिशन जे लिस्ट आसा त्या लिस्टां येवपा खातीर जे सरकाराक जे समजा जे दिसता व्हेरीफाय तातूंत खूब अशे घटक आसतात जे एसटी जावपा खातीर कितें कितें 5 पॅरामिटर जे आसात ते पळयतात, तांचो स्टडी करतात. हे स्टडी करपाचें काम सुद्दां म्हाका दिसता तेंच्या मुलाखतींतल्यान आयकता किंवा तेंची मागणी ऑलरेडी सगळें जाल्लें आसा. सो इट इज द कॉल हॅज टू बी टेकन बाय दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट. सो आमी जरी यू वील वेलकम इफ दॅट हॅपन्स, यू वील वेलकम इतले तरी म्हणुया. या आमच्यांनी कोणाक आमी नाका म्हणलेत ना, हेजो अर्थ आमी बरोबर असले तुमी वचपा जाय ते खटपट करतात. आमी म्हणपा येता की तांकां यश येवचें. ओके सर, 2 लास्ट हे. एक म्हणजे प्रत्येक खुबशे कडेन असो सूर येता की रोटेशन बेसिसचेर रिजर्वेशन जावचें. म्हणजे आतां जर एसटी मतदारसंघ केलो जाल्यार तो फुडल्या फावटी जनरल करचो, मागीर परत एसटी करचो, अशे मतदारसंघ करचे म्हणून. आनी तुमचे म्हणण्या प्रमाणे एटलिस्ट 15 मतदारसंघान एसटी पॉप्युलेशन आसा. सो डू यू सपोर्ट दीस रोटेशन? रोटेशन एज पर माय नॉलेज, जेन्ना एखाद्या मतदारसंघाचें पॉप्युलेशन कमी जाता, दुसऱ्या मतदारसंघाचें पॉप्युलेशन चड जाता, तें थंयची ते रिजर्व जाता. सो आनी इट इज डिसायडेड बाय डिलिमिटेशन कमिशन, इलेक्शन कमिशन, जे सगळे सेन्सस कमिशन हे सगळें पळयतात. तुमकां याद जाता पयलीं पेडणे मतदारसंघ आसलो किंवा धारगळ मतदारसंघ आसलो, जेन्ना कदाचित खंयचे पॉप्युलेशन एक आमकां हो दवरपाचो पडटा. सो जी लॅस पर्सेंटेज सुद्दां दुसऱ्या मतदारसंघात जेन्ना पॉप्युलेशन वाडटा, ऑफकोर्स त्या वेळचेर ते डिसायड जावन ते मतदारसंघ चेंज जाता. दीस इज माय बेजीक नॉलेज, आय हॅव गॉट. म्हाका फाल्यां केपेंचे कमी जावन दुसरे मतदारसंघाचे चड जाले जाल्यार तो शिफ्ट थंय जातलो न्ही. हें रोटेशन सिस्टम बाकीचे आमचे पंचायतले पातळीचे आसा, जिल्हा पंचायती आसा, हेतून आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, बट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल हे डिसायड करपाची बॉडी आसा ती वेगळी आसा. आनी हेका लागून जे पॉप्युलेशन ज्या मतदारसंघाचे कमी जावन दुसऱ्या मतदारसंघात एवरी 10 years जेन्ना फॅक्ट्स आनी फिगर येतात तेन्नाच कॉल हे घेवप आसता. हें म्हाजें नॉलेज, म्हाज्या हेजे प्रमाणे घटने संबंदीत जें अधिक थोडेंशें नॉलेज आसा त्या प्रमाणे. इट इज नॉट अ रोटेशन सिस्टम. ओके, लास्ट 2 प्रश्न सर महत्वाचे. एक म्हणजे आर यू कॉन्टेस्टिंग? खुबशे जाण म्हणटा की आतां केपें एसटी जालें जाल्यार प्रकाश वेळीप स्टँड्स अ चान्स टू कॉन्टेस्ट. येस सर, दिस सपोज इफ विनेबिलिटी जर आसा, आय वॉन्ट टू फिनिश माय कॅरियर एज अ विनिंग कॅन्डिडेट. ओके. इन द लास्ट क्वेश्चन, परत भंडारी समाजाचे पयर आमी डिस्कशन करता आसतना तांणी म्हटलां की आमकांय बी रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. इज इट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू यू? कारण ते ओबीसी आसा, ते म्हणटा आमकां अप टू जिल्हा पंचायत रिजर्वेशन आसा, सो आमकां असेंब्लीनूय रिजर्वेशन जावचें म्हणून. तुमचें रिएक्शन कितें? पळय, म्हजें रिएक्शन कितें आसा, दे आर आमचे ब्रदर सिस्टर, गावडा कुणबे वेळीप बरोबर आमचे ओबीसी एससी हे समजा बारीक समाजातले हे सगळे एकट्यान आसपा जाय. तांचो विकास जावपा जाय, तांचे सगळे तांकां फॅसिलिटी मेळपा जाय. हें हांव म्हणजे पर्सनल, कारण आमी सगळे जॉयंटली हो समाज आसा, सप्रेस आसा, तांकां तांची प्रगती जावपाक. बट वॉट कॉन्स्टिट्युशन टेल्स, घटना कितें म्हणटा,
माझ्या माहिती प्रमाणे घटनेक फक्त ST आणि SC हे राजकीय आरक्षण आसा एज फार एज असेंब्ली आणि पार्लमेंट. बाकीचे स्टेट गव्हर्मेंटात जे कितें आसता जे प्रमाणे जे आसा ते तांकां मेळपाक जाय. पण घटनेनुसार जे आसा हांव अशें म्हणना की आज OBC लोकांनी खूब राज्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या कम्युनिटींनी प्रयत्न केला. प्रयत्न करचो अशें न्ही. प्रयत्न करून समजा घटनेत जर बदल करून जाता जाल्यार वी हॅव टू वेलकम. पण आज सध्या रायट नाव आज आमी 12 ऑगस्टाक आज आमचे एक आमचे गोंयचे भाऊसाहेब बांदोडकर त्यांचे याद करता, श्रद्धांजली दिता. आणि त्याच पक्षांतल्यान म्हाका आमदार जावपाची संदी मेळ्ळी. त्या वेळार शिक्षण कांय पदरां पडलें म्हणून भाऊसाहेबाचो आज मुद्दाम उल्लेख करता. आमचे स्कुलाचे सुद्दां जे आमी गोकुळ्ळे सारके वर्शे पंचायत केला तेजें नांव सुद्दां आमी दयानंद बांदोडकर हायस्कूल आमी दिल्ले कडेन आसा तांचे 2 तारखे ताचे जन्मदीन आनी पुण्यतिथी आमी आमच्या स्कुलान सुद्दां साजरी करता. आज योगायोगान ही मुलाखत तुमी ह्या दिसाक दवरला. म्हाका खूब अशें अभिमान आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो म्हाका अभिमान आसा. भाऊसाहेबा विशीं खूब अशें आदर आसा आनी म्हणून तर तेंच्या नांवान सुद्दां आमी स्कुल्स गोंयांत सुरवात केल्ली आसा. त्या स्कुलाचो हेडमास्टर म्हणून आमी काम केल्लें आसा. निश्चितच हांव तुमकां बी धन्यवाद दिता की आयचो दीस हो सिग्निफिकंट म्हजे खातीर आसा. म्हज्या राजकीय कारकिर्दी सुद्दां म्हाका निश्चितच एक सुरवात करता रिवण मतदारसंघांतल्यान आमदार जावपाची संदी मेळ्ळी आनी 4 फावटी मोगो पक्षांतल्यानच हांव निवडून येयला. हो म्हजो एक म्हजे खातीर अभिमानाचो क्षण आसा. नंतरचें कितें राजकारण जालें तें कांय तें घडत गेल्लें आसा. पण सुरवात म्हजें राजकीय कॅरियर 84 जेन्ना डिसेंबर म्हयन्याक फर्स्ट टायम एज सांगपाक सुद्दां म्हणजे आय वॉज द यंगेस्ट MLA इन दॅट टेन्युअर. सो अशें कांय गोश्टी कनेक्टेड आसात. पूण आतां आमचे म्हटलें की भंडारी समाज खटपट करपा नथींग रॉंग. लोकशाही अशी आसा खटपटींतल्यानच मेळटा. आमचो सुद्दां संघर्श जो जालो उशिरा जरी जालो त्या संघर्शांतल्यान मेळत गेले. तशें समजा घटना केन्ना बदलून सुद्दां OBCक जे अधिकार आतांच आमी इन एडवान्स म्हणपाक शकना पण केन्ना घटना हे बदल जायत रावतात. घटनेचो बदल त्या वेळार जाल्लो. फर्स्ट टायम घटने बदल जावन वाजपेयी जे सरकार आसले आमी भारतीय जनता पक्षाचो सुद्दां खूब असो आभारी आसात. अटल बिहारी आमचे म्हणजे वाजपेयी जे आसले त्यांचो बी आमकां मुद्दम याद करपाक जाय. मनोहर बाब पर्रीकाराचो याद करपाक जाय. तेन्ना जी व्हील आसली त्या व्हिलींतल्यान हें तें घडलें आसा. कदाचित येणाऱ्या काळात OBCक सुद्दां केवळ गोंयच्याच न्ही OBC सेक्टर जे देशांतले आसा तांकां सुद्दां घटना बदल करून तांचो सुद्दां कदाचित केन्ना जेन्ना आस्पाव जावपाक येता. ओके, देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. आनी फाल्यां बी आमी कवर करतले महामेळावा माड्डोळच्यान ऑफ उटा. ह्याच संदीचो फायदो घेवन गोंयच्या तमाम आमच्या ST समाज बांदवांक उलो मारता की फाल्यां जावपी शांततापूर्ण आमचो हो महामेळावो आसा. शांततायेन आमी दाखोवन दिवया ST लोक जे आसात हेज्या पयलीं सामके शिस्तबद्ध असो. जेन्ना गोविंद गावडे जेन्ना आमचे सगळे लिडर मालवे जेन्ना जे जेली आसले त्या वेळार सुद्दां असोच एक आझाद मैदानाचेर एक 10,000 आमचे समाज बांदव एकठांय जाले. आनी तेजे नंतर सगळे पत्रकारांनी सुद्दां पेपरांतल्यान सुद्दां न्यूज जाले ST समाजान हो एक शिस्तबद्ध असो कार्यक्रम आयोजीत करून ताजी एक शिस्त पाळ्ळी आसा. आमकां हें आमचें दाखोवपाचें आसा. फाल्यां मार्दोळा क्रांती मैदानाचेर जी आमची महासभा आसा ह्या महासभेंतल्यान सुद्दां सगळ्यात अशी न्यूज येवपाक जाय. एक शांततापूर्ण आनी संयमान सगळो हो कार्यक्रम आटोपतलो आनी ताजे सुद्दां सर्टिफिकेट ह्या सगळे गोंयच्या बाकीच्या समाज बांदवांना सुद्दां मेळटली. सगळ्या लोकांक म्हजो उलो मारपाचो समाज बांदवांक समजा उलो मारपाक ST रावळाक वेळी मोठ्या संख्येन हजर रावात आनी त्याच प्रमाणे हो शांततापूर्ण आमी महामेळावो यशस्वी करया. प्रत्येक जण आपूण केअर घेतलो दुसऱ्या कोणाक त्रास जावंक ना हेजी भान आमी सगळ्यांनी दवरया. आनी जें आमची चळवळ जी आसा आमी म्हणलें की शेवटची जी प्रक्रिया जाता पर्यंत आमचो हो शांततापूर्ण आमचो चळवळी गोंयांत चालूच उरतली. 23 वर्सां चळवळ चालू आसा. ती चळवळ मेळ पर्यंत आनी मेळ्या नंतर सुद्दां
आमी आमच्या बाकीच्या समस्या पयस करपा खातीर एकत्र रावतले. आमी सगळ्यांनीच खूब फावटी आमचे रुपेश बाब आमंत्रण दिताले, पण सांगपाचें म्हणल्यार गेले 17 मार्चा साकून आमचे सगळे लिडर सगळ्यांनीच एक बरें काम केल्लें आसा. कार्यकर्त्यांनी बरें काम केल्लें आसा. जवळ जवळ 550च्या वयर वाड्याचे बैठका जाल्ले आसा. ह्या सगळ्यांचो असो मनपूर्वक ह्या संघटनेचो विश्वास दवरून अध्यक्ष म्हणून हांव जबाबदारी घेता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमच्याच कारकिर्दी भितर ही एक सुखद घटना आमकां पळोवपाचें मेळ्ळें. जे अनेकांचे जे त्रास काडला त्या सगळ्यांक एक धन्यवाद दिवपाची संदी मेळटली अशी अपेक्षा करता. न चुकता फाल्यां 3 वरां साकून तुमी आझाद कीर्ती नॉट आझाद मैदान क्रांती मैदान मार्दोळ हांगा येवचें अशें आग्रहाचें आनी एक तुमकां सगळ्यांक निमंत्रण. धन्यवाद. त्यो बरें करूं सर तुमी जॉयन जाले म्हणून. ह्या आशिल्ले उटाचे मुखेली प्रकाश वेळी फाल्यां जी सभा जावपाची आसा क्रांती मैदान माड्डोळ हांगासर 3 सभा जावपाची आसा. तांणी उलो मारलेलो आसा सगळ्यांनी येवचें म्हणून. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें आयचो दीस म्हत्वाचो आमी भाऊसाहेब बांदोडकरांक याद ह्या गजाली खातीर करता की आयचो जो प्रगतशील गोवा म्हणटा त्या गोंयचें फावंडेशन घातलें तांणी आनी ताका लागून गांवांनी शाळा जाल्ल्यो आनी गांवांनी जे लोक हरशीं शिक्षणा पासून वंचीत आसता आशिल्ले तांच्या दारान शिक्षण पावलें. आनी आमी सगळ्यांनी पळयलां तेजे नंतर जी गोंयची प्रगती जाली त्या प्रगतीन त्या शाळेंचो मोठो आस्पाव आसा. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.